प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी कुरपेच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आयल्यान आनी ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेतात. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सगळ्या वस्तूंनी देवाचें आसणें अनुभवप. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमचे कान आनी मन आनी काळीज उक्तें दवरता तेन्ना पयलो प्रश्न घालूंक गरजेचें. आनी तो प्रश्न म्हणल्यार हो देव म्हणल्यार कोण काय? हे देवाचे आमकां वळख आसा काय? हे देवाक आमी अनुभवला काय? हे देवाचें आमी आयकता काय? हे देवाक आमी पळयला काय आमच्या खूद दोळ्यांनी? जाल्यार कशे तरेन आमी ह्या देवाक अनुभवतले? जरी तर ह्या देवाक आमी कान दिनात, जेन्ना आमी ह्या आमच्या दोळ्यांनी आमी ह्या देवाक पळयनात, आनी जेन्ना आमच्या काळजांनी आमी ताका अनुभवूंक आमचें काळीज उक्तें धरिनात, जाल्यार आमी ताचो अनुभव कसो घेतले? होच अनुभव घेवंक भायगोंत इनास दे लोयला आपल्या ह्या ल्हानशा पुस्तकान आपलो अनुभव बरोवन सांगता की जण एकल्याच्या मनशाचो हेतू जावन आसा देवाक वाखाणूंक, देवाक भोजूंक आनी देवाची सेवा करूंक. हो जावन आसा आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचो हेतू. आनी जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा, देवाक भोजता आनी देवाची सेवा करता, हे तिनूय मुद्द्यांचेर आमचो अनुभव वाडत वेता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, हे देवाचो अनुभव तरी आमकां आसतलो जाल्यार पयले सुवातेर समजूंक गरज. हे देवाक आमी खंय पळोवंक जाता? हे देवाक आमी खंय अनुभवंक जाता? आमी कशे तरेन हे देवाक वाखाणटले? उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां ही सृश्टी कशी घडून हाडल्या तें आमकां दाखयता. देवाच्या एकाच उतरान सगळी सृश्टी 100 दिसां भितर ही घडून आयली. आनी आमी पळयता आमच्या नदरे मुखार झाडां आसात, जायत्यो वस्तू आसात, आनी ह्योच वस्तू वापरूंक इनास दे लोयला म्हणटा की देवान हे सगल्यो वस्तू आमच्या मुखार दवरल्यात. आमचे मदें मनशां देवान रचून दवरल्यान. आनी इनास दे लोयला म्हणटा हेच प्रिंसिपल एंड फावंडेशन आमी ताका म्हणटा की हे वस्तू वापरूंक जाय. आमचे एकामेकाचे संबंद आमी बरे भाशेन घडून दवरूंक जाय. आनी जितले हे संबंद आमी बरे भाशेन घडून दवरतले हो अनुभव आमकां मेळूंक, देवाचो अनुभव मेळूंक. जायत्यो वस्तू आमी कशे तरेन वापरता आनी तांकां आमी इबाड करता. हे देवान सगळी रचना आमच्या पासत रचलेली आसा. ही रचना सगळी देवान आमकां एक देणें कशें दिलेलें आसा आनी तें आमी वापरूंक जाय. कित्याक त्याच देवाचो अनुभव घेवंक हे वस्तूंतल्यान, जावं आमचे कडेन कार आसतली, आमचे बंगले आसतले, जावं झाडां पेडां आसात, जायत्यो वस्तू आमचे मदें दिसतात. देवान एक एक वस्त आमकां जण एकल्याक खास करून एक देणें कशें दिलां. आनी ही एक एक वस्त आमी वापरून देवाचो अनुभव आमी घेवंक जाय. कशे तरेन आमी हो अनुभव घेतले? होच देवान एक उतरान ही सृश्टी रचली. आनी आमी जाणा ह्या उतरा प्रमाणे कांयच घडोवन येवंक ना. हेंच आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता. आनी जेन्ना आमी आमच्याय संबंदान देवान एके भाशेन मनशाक रचलो, दादलो आनी बायल केली, एक बरो संबंदान जिवंक, एकवटान जिवंक. आनी जेन्ना आमी एकामेका सोबेन जियेता, एकवटान जिवंक, मोगान जिवंक, बोगसोण्यांनी जिवंक,
समजिकायेन जिवंक जेन्ना असल्या तत्वांतल्यान आमचे संबंद आमी वाडयता, एकामेका सोवे अशे तरेन आमी जियेता, तेन्ना आमकां देव तुंय दिसून येता. आमच्या संबंदांतल्यान आमी कशे तरेन दुसऱ्या वस्तूंचेरूय संबंद आमी दवरता, कशे तरेन आमी वस्तू वापरता. आमी गरजेचे आमचो संबंद एकामेका सोबें बरो आसूंक, भोगसण्याचो, मोगाचो, समजिकायेचो. आनी हे संबंद बरे भाशेन बांदून हाडटना शांतिकायेन, नितीन, मोगान जियेतना आमी तेच देवाक अनुभवता. आनी जेन्ना आमकां आमच्या संबंदांतल्यान हेच देवाचो अनुभव येता, तेन्ना आमी देवाक वाखाणटा. आमचें काळीज सगळ्यांच आर्गान भरलेलें जाता. तर आमचे एक पयलो भाग आमच्या जिविताच्या हेतूचो जावन आसा वाखाणणेचो. आमचे संबंद बरे भाशेन बांदून हाडूंक, वस्तू बरे भाशेन वापरूंक. न्हय एक वस्तू हांवें वापरली ती पयस उडोवंक न्हय. देवान एक एक वस्त दिल्या, मनशाक रचला, आपले आप परगटूंक ताणें आमकां दाखयलां. आपलेंच परगटणी तो मनशांतल्यान, वस्तूंतल्यान करता. आनी हेच देवाक आमी अनुभवंक पावतले जेन्ना आमी बरे भाशेन वस्तूंचे तशेंच आमच्या मनशा मदें संबंद बरे भाशेन दवरता. आनी तेन्नाच की त्या देवाचो अनुभव जातोच आमी वाखाणटले. दुसरो भाग आमच्या हेतूचो जावन आसा बोजप. आनी ह्या देवाक आमी खंय बोजतले. इग्रोज मातेन आमकां साक्रामेंत दिल्यात, 7 साक्रामेंत दिल्यात. बावतिजमांतल्यान आमी देवाक अनुभवंक पावता. जे देवाक आमी पळयना, पूण होच देव त्रित्वेच्या नांवान आमकां जण एकल्याक बावतिजम दिला आनी नव्या भुरग्याक त्रित्वेच्या नांवान बावतिजम मेवता. जावं मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता, तेन्ना ह्याच देवाक आमी बोजूंक आमी पावता. देवाचो अनुभव आमकां जाता. मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचें उतर आमच्या कानार सादता. हेच देवाच्या उतरांतल्यान आमकां देव एक संदेश दिता. आनी ह्याच मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेन्ना कूड आनी रगत जेजूचें घेता, तेन्ना आमी जेजू सगळे एक जाता. ह्याच जायत्या सगळ्या साक्रामेंतांतल्यान आमी त्याच देवाक बोजूंक पावता. आनी तेन्ना आमी देवाक बोजता, तेन्ना होच अनुभव ह्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां अनुभवंक मेवता. आनी अशे तरेन ह्या देवाची वळख जाता. तिसरो भाग ह्याच आमच्या हेतूचो जावन आसा सेवा चाकरी. ह्या देवाक आमी कशें पळयतले, कसो अनुभवतले. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेजू मातेवाच्या 25व्या आवेस्वरान म्हणटा, वळी 31वी आनी फुडें, जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाका केलें. आनी अशे तरेन जेजू आमकां जण एकल्याक एक उर्बा दिता. आपल्याचोच अनुभव घेवंक, देवाचोच अनुभव घेवंक सेवे चाकरेंतल्यान. जेन्ना आमी जी कोण गरजेवंतांक आसात आमी तांकां पावता, तेन्ना आमी देवाक परगट्टा आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान, आमचे सेवे चाकरेंतल्यान. आनी अशे तरेन ह्याच देवाचो अनुभव आमकां मेवता. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आमच्या जिविताचो हेतू तर आमी जियेतले जावं देवाक वाखाणूंक, बोजूंक वा सेवा करूंक. आयची तिनूय वाचपां आमकां उलो कोत्तात. त्याच जिव्या देवाचो अनुभव आमकां आसतलो आनी त्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतले. आनी त्याच देवान सांगलेलो संदेश आमच्या जिवितांतल्यान, चालत्या जिवितांतल्यान आमी दाखयतले जाल्यार आयची तिनूय वाचपां आमकां स्पश्टपणेन सांगतात, पातोक पयस दवरूंक. जेन्ना पातोक आमच्या मनांत येता, काळजांत रिगता, तेन्ना एक दुरीग कशें बांदता. पातोक मदीं येता, म्हजे मदें आनी देवा मदें. हेंच पातोक पयस करूंक हो प्राचीत काळ आमकां इग्रोज मात फावो करता. ह्या प्राचीत काळांत जेन्ना आमी पावल मारतना आमी बरे भाशेन हो काळ
समोरूया, आमच्या जिविताची नवसरणी करूया. आनी कित्याक लागून हो प्राचीत काळ इग्रोज मातेन आमकां दिला काय, होच देवा लागीं संबोन बांदूंक. आमचे इंतेसांव जावंक जाय, उपवास कोत्ता जाल्यार इंतेसांव फकत एकूच, देवा लागीं बरो संबोन बांदूंक. आनी जो देव आमकां सांगता तो संदेश घेवन एकामेका सोबें बरे भाशेन जिवंक, वस्तू बरे भाशेन त्यो वापरूंक आनी देवाक आमी वाखाणूंक, देवाची सेवा करूंक. तो जावन दी आमचो हेतू. देवाच्या आसण्या काळ रावून देवाचे सोबें बरो संबोन बांदून एकामेका सोबें मोगान जिवंक ह्या प्राचीत काळांत आमी सुरवात करतना देवाची कृपा जण एकल्याक मागुया.